दिवस आम्ही पुराजनानं हे पारायण केलेलं असं हे भारी एक पुराजना धन्यवाद इथले चंद कोण मिळेल का तर धन्यवाद. हरे कृष्ण. सो आम्ही शिष्टाश्रम सिरीज थंय थंय कंटिन्यू करूया. 18 सेशन केलेलं असं हे 19 सेशन आता आम्ही पंचा श्लोक असं शिष्टाष्टकम सिरीजाचे अष्टकाचे ताचेर देखून आजी स्टार्ट करूया कॉन्सेप्ट. आणि एक आयचे विशेष दिवस रथयात्रा दिवस रथयात्राचे एक ताचे एक विशयार एक 10-15 मिनिट टाइम एक आम्ही सत्संग करूया. सो हे दोन विशयार सत्संग करचे मुखार सुरू. सो हे शिष्टाष्टकम सिरीज आम्ही हे देवा नामस्मरणा ओटू म्हणतात पळय एक छान रूपार एक ताची एक मन आवश्य तशी ताचे प्रती एक प्रीती देवा नामस्मरणा खातीर आणि हे नामस्मरणा विशय तू शिष्टाष्टकमान तू चैतन्य महाप्रभून कसं कसं विषय विंगड विंगड सिद्धांत आमकां शिकून दिलेले आसा ताचे विशीं आमी चर्चा करता आसत हे सत्संगा माध्यमार. सो पुराजना स्वागत आसा. हांव कसं नाही क्वॉलिफायड ना हे असले पुरा विशयार उलोवचे खातीर जाल्यार एक सान रुपारी चिंतीत सेवा रुपारी हे आनी सेशनांत मुखार सुरू. सो एक प्रार्थना करून आम्ही हे शिष्टाष्टकम सिरीजाचे सेशन कंटिन्यू. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो हे सेशनाचे आम्ही ते एक श्लोकावेरी डिस्कशन करूया मागीर आजी रथयात्रा विशीं थोडे हे सत्संग करूया आणि लास्ट हारी मागीर आम्ही केतना म्हणके एक राउंड 108 पंत हरे कृष्ण महामंत्र प्रभुपाद स्वामी ते व्हिडिओ प्ले करता ती त्यांनी जप करचे ताजे उठो आम्ही 108 पंत हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करून सेशन कंक्लूड. हरे कृष्ण. सो शिष्टाष्टकमाचे आज 5 श्लोकार आसा ती सुरेश श्लोक आम्ही रिसाइट करून पासून. चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम. नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः. एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशम् इहाजनिनानुरागः. देवाल नामस्मरण तू कसं नाही व्यत्यास ना कसं नाही डिफरन्स ना देवाल पुरा शक्ती देवानं देवाल नावांत घालेलं असं नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता देवान पुरा शक्ती अर्पण केलेलं असं देवाल नावान तू. स्वामी खंयची प्रकार खंयची भावनेनं हें देवाल नामस्मरण करतात की तें खंडितची देव त्या प्रकारे ताम तसैव भजामी हम देव आमकां खंडित जागेर दय प्रदान करता म्हूण आमी ह्या श्लोकान पळयता. तिनीचे त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानतेन कीर्तनीय सदा हरि. चारी श्लोक. न धनं न जनं न सुन्दरीं
कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि. आयज पंच श्लोकारी आम्ही स्टार्ट करूया. एक दोन तीन सेशन या पंच श्लोकारी आम्ही तो सांगिल्लें कसं एक विषय आसा ताजे विशीं आम्ही थोडें एक चिंतन करू. ऐ नंद तनुजा किंकरम पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलीसदृशं विचिन्तय. म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून प्रार्थना करचें आसा. ऐ नंदूचना ए महाराज नंदा म्हळ्यार तागे पुत्राक सांगचें आसा की हांव तुगेलो सदां तुगेलो दास जावन आसा म्हूण. जाल्यार म्हाका कोतना कशी कुणी हांव हें कशें काही चूक केल्ले निमित्त हांव हें संसारात समुद्रांत पडलोलो आसा. जन्म मृत्यू संसारांत म्हाका हांतू दोखून उपकोळ न्हू. म्हाका तुगेलें पदकमलांत तुगेले एक धुळी म्हणके तुगेले पदकमलार म्हाका एक जाग दिल्या देवा म्हूण तशी प्रार्थना करची आसा. म्हळ्यार हांगा चैतन्य महाप्रभूलें हें आसा. म्हळ्यार एक प्रार्थना करून भारी एक कळकळीन की हांव हांगा समुद्रांत संवसारांत पडलेलो आसा. हे देवा नंदतनुजा म्हाका तुगेले पाद पंकज म्हळ्यार एक जाग दी. म्हळ्यार हें एक भारी एक कळकळीन केलेली प्रार्थना म्हणटात पळय त्या स्वरुपार आसा म्हूण आमी पळयता. कसं जालें की प्रार्थना करून आमकां देवाल दय प्राप्त जावची. सो आयच्या सेशनान थोडे आमी एक डिस्कशन करूं म्हणल्यार आमगेले एक प्रयास कसो नासता हें आध्यात्मीक प्रगती करच्यांत आनी देवाल दय आनी कशी हें दोन हाजी कसं एक संबंध आसा त्या विशयार आमी पळोवया. सो हांगा चैतन्य महाप्रभू प्रार्थना करता आसा ती ऐ नंद तनुजा किंकर म्हणून. किंग करोती इति किंकर म्हळ्यार किंकर म्हळ्यार दास. दासा खातीर एक विंगड शब्द तो. ऐ नंद तनुजा किंकर म्हळ्यार देवा कसं करचें हांवें म्हणून. पतितां मां विषमे भवाम्बुधो हें पडलेलो आसा हें संसार चक्रांत पडलेलो आसा हांव भारी हांगा कश्ट आसा. विषमे भवाम्बुधो जाल्यार कृपया तव पाद पंकज जाल्यार स्थितधुली सदृशम विचिंता तुगेले कमलारी म्हाका एक जाग री देवा म्हळ्यार भारी एक कळकळीन प्रार्थना केला की तुगेले दय जावका तुगेले दय नातल्या कसं जायना म्हूण. सो आत्तां आमी हें एक सिद्धांतार उलोवया की आमगेले एक प्रयास कसं न्हय भक्तीन तूं आनी दयेच स्थान कसं न्हय म्हूण. कसं की आमी एक प्रयास करका वय प्रार्थना मात केल्या जाता जाल्यार प्रार्थनाची न्हू करून तें एक आमगेले एक दय प्राप्त जावं तसली एक परिस्थिती जाता. ताका प्रार्थनाची व्हड स्थान आसा म्हूण पळयत. हें पंचा श्लोक म्हळ्यार कलकलीन केलेली एक प्रार्थनाची म्हूण सांगयता की देवा म्हाका रक्षण करी तुगेले चरण कमला एक स्थान दी म्हूण. सो ही प्रार्थनाची. सो कर्म पथ आसता ज्ञाना पथ आसता भक्तीच पथ आसता. मात कर्म आनी ज्ञाना पथांत प्रयासा वयरची चड विशेष ओतून सांगिल्लें आसा. भक्ती आसा पुरा कडेन देवाल दय जावका जाल्यार प्रयासा वयरची एक विशेष ओतून सांगिल्लें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा पळयत. आनी भक्ती पथ अशें आसा खंय प्रयास आसा वय जाल्यार विशेष जावन तत्व दितात म्हळ्यार देवाल दया कृपा जावका म्हूण आमगेले प्रयास आसा वय म्हूण. कसं जाल्यार की कर्मयोगान तुवें पळयल्यार देवाल दय जावका खंडिताची तातूंत कांय ना. जाल्यार कसं एक प्रयासा वयर चड विशेष ताची तत्वांत एक विशेष आसता की प्रयास करता म्हूण त्या लेकार. आनी प्रयास केल्यार कसं की जावचें आशिल्लें तें फल प्राप्त जातालें म्हूण. आतां आमी पळोवया भागवतांत काणयेंत की हिरण्यकशिपून तपस्या केली आनी तपस्येक ताणें म्हळ्यार व्हड रितीर केली तपस्या आनी ते तपस्या फलस्वरूप जावन ब्रह्मदेव उपस्थित दर्शन दिवन ताका कसं की एक वर आनी दिल्लें तें आनी ताका कसं की एक विशेष जावं शक्ती येयली. सो आमी पळयता की ब्रह्मदेवालयाची एक दयेन ताका कसं की एक विशेष शक्ती मेळिल्ली म्हूण. जाल्यार हातूंत आमी पळयता की एक प्रकारान तपस्या करून तांणी एक प्रयास केलेले ते शक्तीनाची ते देवाला आवाहन जाता म्हूण पळयता आवाहन जाता आनी देव थंय प्रकट जातलोची म्हूण. आमी मस्त सकळ आसलें
हिरण्यकश्यपूल एक दृश्टांत जाल्यार आमी मस्त सकट आमी काणयो आयकून आसच्या पुरो खंय विंगड विंगड व्यक्तीन ताका संख्य एक तपस्या केलेले ताजे बलानची तो देवी देवता त्यांनी प्रकट जाल्लेलो आसा म्हूण पळयत. सो एक प्रकारार ते एक त्या प्रणालीन तूं त्या तपस्या एक प्रकारार केल्यार खंडितच त्या फलस्वरूप जावन देवी देवता त्यांनी प्रकट जाता ती म्हूण पळयत. सो ह्या प्रकारार पळयल्यार ते आनी तूं प्रयास एंडिवर ताका एक विशेश कसले की त्या करनातल्यार प्रकट जावचें साध्य ना म्हूण. आणि एक प्रकारार ते कशें की एक परिस्थिती प्रकट जलसिता ते कशें की एक तांकां कृपा तांकां कशें एक जावका आशिल्लें मनांत तूं तें सिद्ध जाता तें एक म्हणटात पळय ऑटोमॅटिकली जाता म्हूण पळयत. तें एक प्रकाराची आमी पळयत हें एक 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 लेकार अशी पळयत. आनी ज्ञानाच्या पथान तूं वेसल्यार पळयल्यार मस्त करता ज्ञाना पथान तांणी शास्त्र वचुचकी तांगेलें अध्ययन करचें आनी ते म्हणटात पळय ज्ञान करचें ताचेर ते विशेश जावन दिलेले आसा. तांतूं एक भक्तीचें एक आसता थोडे वेळ तांतूय जाल्यार तांगेले खातीर भक्ती म्हळ्यार एक मुक्ती प्राप्त करचे खातीर एक वाट दाखोवन दिल्या म्हणकेची. तांगेले खातीर भक्तीची मेन न्ही. भजन म्हणचे पुरो ती ज्ञानापथान तूं कीर्तन करचे पुरो ती जाल्यार तांगेल्यान तूं कसं नासता म्हळ्यार ज्ञानच ओढ म्हूण कसले की ते वेदांत नैती 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 म्हूण तांणी हें न्ही तें न्ही अशी म्हणून वेदांत वाक्येषु सदा रमंत म्हळ्यार ते वेदांताचे ते एनालिसीस करचें तूं तांतूं तांकां त्या प्रयासांतूं तांकां ते खुशी मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार ही भक्तीन तूं अशी न्ही आसता आमी करची आशिल्ली प्रयास आसता ती जाल्यार विशेश स्थान देवाल दयेक ची दिलेलें आसा म्हूण पळयत. सो भक्तीन आमी पळयत की प्रयास आसूय जाल्यार व्हड स्थान देवाल दयेक कृपाकाची भक्तिपथार आमी मुखारसून वता. आतां एक सादारण म्हणटा एक सान एक दृश्टांत दिवका म्हूण जाल्यार फकत कोणी एक बांयंत पडली म्हूण लेखयात बांयंत पडल्यार भायर येवचें जायना. तेन्ना कशें करीत म्हळ्यार कोण एक भायर आसता ताका आयकून की तो बांयंत पडलेलो आसा ताका राज्य तोगो घाल्यार तेन्ना त्या मनशाक कोण तो बांयंत पडलेलो आसा ताका भायर काडी येता म्हूण पळयत. म्हळ्यार कोण तो भायर आशिल्लो मनुश्य तो त्या बांयंत राज्य पेटयता आनी त्या राज्य भितर पावल दिसता त्या मनशाले ताण ताका गट्टी दवरून वैर्य वेता म्हूण पळयत. म्हळ्यार त्या राज्य वयच्या मनशान ताका हेल्प करच्याक ताका सहाय करच्याक तोगू पेटयनातल्यार भायर येवचे संभवनात म्हळ्यार येवचें साध्य ना तें. जाल्यार आनीक एक विशय म्हळ्यार राज्य भितर पेटयतरी त्या भितर वयल्या मनशान गट्टी धरका न्हय तेन्ना मात तें भायर काडयत ताका तांडून. भायच्या मनशान ते तांडी नातल्यार कितल्या त्या भितर वयल्या मनशान कितले गट्टी धरल्यार त्या भायच्या मनशान तांडून भायर काडनातल्यार ताका भायर पडचें जायच ना त्या खंडिताचे. सो तो भायच्या मनशान ते राज्य भितर घालून ते तांडूचें तें विशेश. सो हें देवाल दय म्हळ्यार अशींच एक प्रकार म्हूण ते तांगेले भवसागरांत तूं हे चित्रांत पळयल्या म्हणजे भवसागर देवान हात आमकां मुखारसून देवान तागेलें राज्य घालून आमकां भायर तांडूचें तेंची विशेश तीची देवाल दय. त्या नातल्यार कसलें साध्य ना आमी बांयंतू आसता ती म्हूण हे भक्तीन तूं एक प्रकारार आमी कशी आमगेली मनोभावना अशी येता म्हूण पळयता. जाल्यारीची आनीक एक विशय मना व्हरची म्हळ्यार बांयंत आशिल्ल्या मनशान ते गट्टी धरका वयना ते आमगेले प्रयास. आतां राज्य येवन त्या वयच्या राज्य येवन त्या वयच्या मनशान सांगलें तूं भायर काडटा गट्टी धरी आनी आमी गट्टी दवरूंक तयार नातल्यार मागीर भायर कशें काडचें. मॅथ्सान म्हणटात पळय नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट कंडिशन म्हळ्यार आमगेले प्रयास करीत आमी जाल्यार आमी राज्य गट्टी धरयत जाल्यार भायल्या मनशान ते तांडून काडल्यार मात भायर येता आनी राज्य ताण पेटोवका हें दोन जावूकाची. जाल्यार राज्य पेटोवन भायर तांडूचे तयार वेळ आसल्यार आमी त्या गट्टी दवरच्याक तयार आसूं का हे तिनूय वस्तू जाल्यार मात्र भायर पडयता. सो भक्तिपथान तूं विशेष रुपार आमी पळयता की देवाल दयाची व्हड मुख्य तें प्रार्थना करून देवाल सेवा करून देवाल नामस्मरण करून तें देवाल दय केन्ना मेळटा तेन्ना मात तें आमी तांतूं मुखारसून वचेता म्हूण सांगयता. आमगेले प्रयास देवाल दये मुखार कांय व्हड विशय न्ही जाल्यार आमगेले प्रयास
ताकाय विषय तांतूक ताका कसने इम्पॉर्टन्स ना म्हणून नाही, ताकाय महत्व आसा कसं जाल्यार की कशी त्या भितर आशिल्ली बायचे आशिल्ले मनशान राज्य गट्टीक धरनातल्यारी कितल्या भायल मनशान प्रयास केल्यारी ताका भायर पडूंक जायच ना. तशींची देव आमकां केदनाय तागेले दय दिवचे तयार जावन आसा. परमात्मा जावन ताका पुरा विशय आमगेले गोत्तस वय आनी केदनाय तो राखून आसा आमकां तागेले दय दिवचे कृपा दिवचे जाल्यार आमी तें घेवचे तयार नातल्यारी देवान दिल्यारी आमी घेवचे तयार ना म्हणटात पळय तशी जातलें म्हणून सांगितलें कॉन्सेप्ट. सो आमगेले प्रयासाचें म्हत्व आसा जाल्यार भक्तींत विशेष म्हळ्यार देवाल दयाची. सो प्रभुपाद स्वामीन चैतन्य चरितामृतांतू सांगचें आसा की आमकां मुखारसून धड जावन मुखारसून वचची इच्छा नातल्यार देव आनी कसं करूं येता म्हणटात पळय, those who don't help themselves God also cannot help them. म्हळ्यार आमकां एक डिटर्मिनेशन नातलें आमगेले हातूंत धडता नातल्यार इच्छा नातल्यार आध्यात्मीक जिवनांतू भक्ती पथार मुखार वचचे देवान कसं करूं येता. बायंत भायर राबिल्लो तो मनीस तो राज्य पेटोवन आमकां काडूं तयार आसा जाल्यार आमी बायंत आशिल्ली जनाची राज्य धरच्याक तयार नातल्यार भितरी व्हरतली न्हू. सो आमगेले सायडांतून तो प्रयास आसा ते थोडेपणी दृढता दाखोवन मुखार वचची ते इच्छा दाखोवन कसलेपणी एक प्रयास करचे करूकाची देवान आमकां कशी तागेले दय दिवचे म्हणून प्रभुपाद स्वाम्यान एक चैतन्य एग्जाम्पल दिवचें आसा चैतन्य चरितामृतांतू हें येता की चैतन्य महाप्रभू ओटू तांगेले एक तांगेलो ओट्ट एक आशिल्लो कालकृष्णदास म्हणून तांगेलो सर्वंट देवाल ओट्ट आसूनय तो देवा सोडून कंचिकी रुपांतू ती विंगड काणी आसा तो आकर्शीत जावन देवालयांची संग सोडून तो वता म्हणून चैतन्य महाप्रभू तांगेले रक्षण करतात ताका जाल्यार पळय येता की देवाल ओट्टो आसूनय तो देवा सोडून चमकलो म्हणून. म्हळ्यार प्रभुपाद स्वाम्यान ह्या दृश्टांत हे काणीन सांगचें की देवाल ओट्टो आसल्यार वय देवाल ते कृपा जावका जाल्यार आमगेले सायडांतून ताका संख्य एक प्रयास जावका म्हणून. म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू तांगेलो पर्सनली आशिल्ली ती जाल्यार तागेली इच्छा संख्य विंगड आशिल्ली निमित्त तो देवाल आनी तागेलें देवाल दुखून तो दूर जाल्लो. एक परिस्थिती अशी जाल्ली की कालकृष्ण दास देवाल दुखून दूर जाल्लो. सो वय देवाल दया देवाल कृपा आसा वय जाल्यार आमगेले वय कसन की एक इच्छा शक्ती ताजी उपयोग करून आमी देवाल कसन की आमगेले एक परिस्थितीन तशी आमकां अनुकूल जावं तशी देवाल सेवा करचे ते प्रयास आमी करता म्हणल्यार खंडीत तेन्ना देवाल दया देव तयार आसा केन्नाय तत्पर जावन आसा तागेले कृपा आमगेले वयर दिवचेक तागेले दय आमगेले वयर दिवचेक. सो आयचे एक लास्ट एक पॉयंट आमी आयच्या सेशनाचेर डिस्कस करूया म्हळ्यार धड जावन आमी प्रयास करचे म्हणटात पळय डिटर्मिनेशन तें कसं न्हू म्हळ्यार आतां येदोळ तें आमी डिस्कस केल्या म्हणकेची आमगेले सायडांतून कसं की एक प्रयास जावचे ते जावपाचे ते प्रायमरी म्हळ्यार तें आमगेले सायडांतून प्रयास करनातल्यार ते राज्य असल्यार आमी धर नातल्यार भायर कशें तांडून काडचें आमकां ते राज्य गट्टी दवरचें तें एक धडता तें आमगेल्यान तो सुका म्हणून. जाल्यारीची आनीक एक विशय हातूंत मनावर तशेंच म्हळ्यार ते डिटर्मिनेशन म्हणटात पळय धड जावन अशें ते भक्ती खातीर चांग वय जाल्यार एक पंथा आमगेले भावना वयरी तें ताजे वयरी ताजेन परिणाम येता म्हणून सांगितलं. तसं जाल्यार की आमी धड जावन न्हू हे खंयची भावनेन करता ती की भक्तीन की देवा हांव तुगेलो दासू कशें की किंचित रुपार हांव कशें की तुगेले सेवा करचे प्रयास करता आसा म्हूण ती भावनेन आमी धड जावन न्हू कशें की एक प्रयास करता ती तेन्ना तो एक विशय जाल्यार प्रॅक्टिकली हांव मेगेल खातीर सांगचें कसं आमी प्रयास करतना तितले ते सुलभ ना म्हूण पळय येता म्हूण आमगेलें मेगेले अनुभव आसा तुमकांय तशी अनुभव जावन अशें पुरो कसं जाल्यार की आमी कशें की एक धड जावन कशें की एक प्रयास करता ती आमगेले इच्छा शक्तीचे उपयोग करून तेन्ना कशें की ते कुडले कशें की एक मनांत गर्व येता म्हूण पळयत की पळय हांव प्रयास केल्लो पळय हांव कसं मेगेल्यान कसं विशेष आसा पळय शक्ती हांव कशें की एक शास्त्रांत कशें की सांगिल्लें हांव तें केलें न्ही पळय आतां सगळ्यांची पुराजनाक कळका की हांव कसं भक्तींत करता आसा कशी हांव मेगेलें म्हणटात पळय
हांव म्हगेलें मनान नियंत्रण करून कशी हें पुरा तपस्या करता पळय. म्हळ्यार म्हळ्यार अशी एक दृश्टांत पळोवपाक जाल्यार एकादशीन तूं अ, कोणी एक व्रत धारण करून निर्जल जावन करून चांगरूपर एकादशी व्रत केलें म्हूण लेख्यांत, म्हळ्यार तो एक प्रयासूच जाल्यार तें एकादशीचें व्रत धारण करून तें एक तपस्या करतना भाव नश्य असल्यार आतां हांव पळयता विंगड कोण खाता ती कसं खाता ती म्हूण, आनी कोणी खावची पळयलें दिसलें पळया ती कसं एकादशी दिवस खातात पूण आनी पुरो शे कसं नियंत्रण ना. हांव पळय एकादशी व्रत पालन करता सांगल्या मनकेची आनी पळया ती शे कसं एक मना वचना एकादशी विशीं. त्यातूं कसं जाता म्हळ्यार एकादशी खातीर तुमी पोट्टा खावयना ती जाल्यार तुमगेल्या अहंकाराक खावयता आसत. सो असल एक प्रकाराचे प्रयास करून भाव नसल्यार तेन्ना एक गर्व उत्पन्न जाता मनांत म्हूण सांगीत. आनी केन्नाय एक प्रकाराक गर्व आयल्यार आमी केलेलो प्रयास कसं विशेष आसा, आमी कसं की करता ती विंगड जेन्ना करूं जायना, बाकी पुरोजन कसं प्रयोजन ना ती हांव कसं की एक प्रयास करता आसा तेन्ना ते गर्व आयले निमित्त देव चिके दूर जातात. भक्तीचें सगळ्यांची प्रोसेसाची भक्तीचें एक सगळें ते तत्वाची म्हळ्यार आमकां देव आमगे लागीं जावका म्हूण ताजेंच एक प्रयास करचे की कसं आमी उपासना म्हणटात न्हू देवा लागीं वचचें ताची खातीर करचें न्हू जाल्यार कसं एक प्रयास करतना आमगेले गर्व आयल्यार देव लागीं येना देव आमी दूर करता ती देव आमकां जावका म्हूण दिसन कसं की आमगेले कसं की प्रयास ताजेरी आमकां एक गर्व येता म्हूण. सो आमी केन्ना एक प्रयास करता ती डिटर्मिशन करता ती धड जावन मुखारसून वतात भक्ती पथांत तेन्ना तांगेले आमगेले तें एक्सप्रेशन आसा पळय विल पॉवराचें आमगेले इच्छा शक्तीचें की आमी कशी आमगेले धड जावन आमी धरलां म्हूण आमी कसं की करचें पुरा नियम आनी पालन करता ती आनी पुरा कसं त्या भक्तीचे सिद्धांत कसं पालन करता पळय नियम त्या पुरा आमी पालन करता ती जाल्यार ताचेन गर्व उत्पन्न जावन आमगेली मनोभावना ते दासत्व देखून एक आमी कसं की करचें तांचे एक मनांत आमकां गर्व आयल्यार तेन्ना आमी देवा लागीं वचना ती देवाल देखून एक्चुली दूर वता ती. सो ह्या पॉयंट आमी मुखारसून आनीकय विवरसून नेक्स्ट टायम डिस्कशन करुया. हें शिश्टाचाराचे विशय हाजी आंगार उबयता मागीर आमी रिकॅप करुया. सो आतां आयचे व्हड दिवस आसा रथयात्राचो आमी त्या रथयात्रा विशय थोडे एक चिंतन करुया एक 10 मिनिटां. सो रथयात्राचे आतां आमी पळयल्यार आमगेले जिवनांत खंयचें एक स्थान आसता एक टायम आसता कसं की एक जाल्लेलो विशय आसता आनी मुखार कसं की जावचे एक विशय आसता. फुडेंचे एक विशय आमकां सलपूळगास आसता सलपूळगास आसना आनी मुखार कसं जगतलें म्हूण आमगेल्या मनांत एक एक म्हणटात पळय चिंत आसता कसं जगतलें. सो केन्नाय एक जाल्लेलो एक विशय आसता मुखार कसं जगतलें त्या एक स्थितींत आमगेलें मन केन्नाय आसता जाल्यार देवाल एक लील म्हळ्यार सदां जावन चलता आशिल्लो विशय तो जगन्नाथ रथयात्रा म्हळ्यार एक तसलो विशय तो कितले की काळ देखून चलता आशिल्लो ते देवाल विशय. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे चैतन्य महाप्रभूलें लीला 48 इयर्सा खातीर आशिल्ली तातूंत 24 वर्सां 24 इयर्सांनी हांगा मायापुरांत आशिल्ली ती मागीर तांकां बरलें हातूं 24 इयर्सांतू 18 इयर्सांनी कंटिन्युअसली जगन्नाथ पुरींतू आशिल्ली चैतन्य महाप्रभू. जाल्यार की तांगेले आवसून सांगिल्लें की तांकां वृंदावना वचची इच्छा आशिल्ली चैतन्य महाप्रभूक आवसून सांगिल्लें की वृंदावन इतलें दूर जातलें म्हाका तुगेलें कसं खबर मेळच ना तुका विशीं कसं कळच ना हांगा पुरीका वचूं का म्हूण ताका तांगेलें आवसूल आयकून कसलें की तोच कृष्ण न्हू जगन्नाथ ताका तांणी देवा लिला ती तांगेली इच्छा आशिल्ली जाल्यार त्या लिलेंत आमी अशें पळयता आवसून सांगिल्ले प्रकार तांणी जगन्नाथ पुरींत वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी जगन्नाथ पुरींत अशी उल्लेख येता की चैतन्य महाप्रभू सुर्यपंथा दर्शन घेतना तांकां ते एक इतले भाव येता तांकां भक्तीच्यो की तांणी म्हणटात पळय कोणूय एक प्रकार तांगेले बोध चुकून देवाल्या येता पडटा ती म्हूण सांगिल्लें आसा.
हो पुरो विषय आमी चैतन्य चरितामृतांत पळयत. सो जगन्नाथ पुरी तू चैतन्य महाप्रभून तांगेलें जगन्नाथ रथयात्रांत तूं विशेष रुपार म्हळ्यार तांणी नृत्य करून दाखयलेलें नासत, देवाना देवाला येता नृत्य करून दाखयलेलें आसा म्हूण पळयत. सो हें विशेष रुपार हें पळयत की हें देवाल एक लीला, हेंच एक मूल कारण पुरा कडेन हें संकीर्तन जावचें, नगर संकीर्तन जावचें, आनी हे नगर संकीर्तनाचो विशय आसा कशी तें जाता ह्या पुरो आमी विशेष रुपार पळयत की चैतन्य महाप्रभून जगन्नाथ रथयात्रा वेळार ते पुरा कोरून दाखयलेलें आसा. त्या समयार तांगेल मस्त सकयल भक्तगण पण तांगेल बंगालांत आशिल्लीं ती मायापुरांत त्या पुरा थंय दोखून तांणी शिवानंद सेनाले नेतृत्वाचे तागेले लिडरशिपार तांणी पुरा जेन्ना त्या टायमार तर कितले की मैनकट लागता आशिल्लें बंगा आतां पुणी कुडले बस ट्रेन प्लेन धोरून आनी वचचेत पुरीक त्या टायमार तांणी कितले की वेळ चमकून चमकून बंगाला दोखून येवन ते आनी त्या टायम अशी कॉम्प्लिकेशन मस्त आशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ मुस्लिम राय आशिल्लीं ती ಸ್ವಲ್ಪ हिंदू राय आशिल्लीं त्या एरियांतू सो एक कडेन देखून आनी एक कडेन वचचें म्हळ्यार भारी कश्ट आशिल्लें. सो कशी पुणी कोर तांणी कितले की काल चमकून चमकून येवन रथयात्रा कशी फुडें येवन पावता आशिल्लीं ती आनी भारी खुशेरी चैतन्य महाप्रभू ಒಟ್ಟು ते रथयात्रा भाग घेवन देवालयात्र कीर्तन करून नाचून भारी एक खुशेरी हें रथयात्राचे महोत्सव जाता म्हूण सांगिता. आयच्या दिवसारी तो जाता आसा तो हें एक आयच्या दिवसान तो आमी हो विशय उलयताची देवाल दयाची आमकां. चैतन्य महाप्रभू खातीर चैतन्य चरितामृतांत सांगिल्लें आसा राधा भावद्युती सुविलतम नवमी कृष्ण स्वरूपम म्हळ्यार तांगेले एक चैतन्य महाप्रभू लिलें तूं तांगेलें व्यक्तित्व तांगेलें अशें आशिल्लें की तांगेली भावना मूड आनी तांगेले वर्ण राधा म्हणके आशिल्लें म्हूण राधा भावद्युती सुविलतम तांगेले कॉम्प्लेक्शन गौरवर्ण म्हणटात सुवर्ण वर्ण तें आशिल्लें ते राधा म्हणकेची आनी तांगेली भावना वय राधा म्हणके आशिल्ली म्हळ्यार कशी एक राधा कृष्णाक प्रिती करता तशी त्याच एक भावनेन चैतन्य महाप्रभू कृष्णाक जगन्नाथाक तांगेली एक भावना आशिल्ली म्हूण म्हळ्यार तांगेलें हर एक विरह भावना न्ही कशी ते आमी भागवतमांत आनी पळयत की कृष्णान ಸ್ವಲ್ಪ काळ वय नासल्यार राधा आनी गोपिकांक तांकां भारी त्या विरह भावान तांकां ते म्हणटात पळय तांकां तें सहन करचें जायनाशिल्लें कृष्णा विशयी चिंतन करता आशिल्लीं त्या प्रकारार त्या भावनेन तूं चैतन्य महाप्रभून तांगे लीला दाखयलेलो आसा राधा भाव द्युती सुविलतम नवमी कृष्ण स्वरूपम. सो ही काणी अशी पळयत की एक टायमार कुरुक्षेत्रांत ते कृष्ण म्हळ्यार तो आतां राय जावन आशिल्लो जाल्यार गोपिका तांणी थंय आयिल्लीं ती कुरुक्षेत्रांत आनी थंय तांणी सान रुपार सांगता टायमा लेखारी थंय तांणी त्या कृष्णाक रथार बसोवन तांणी त्या रथाक राज्य बांदून तांणी ते तांडून व्हरता ती वृंदावनाक म्हूण थंय दोखून. सो हे रथयात्राचे ते मूल ती भावना ह्यांची म्हळ्यार कशी आज जगन्नाथ पुरीन तूं देवाक जगन्नाथ देवस्थाना दोखून गुंडीच्या ते व्हरता ती म्हूण ते गुंडीच्या एक प्रकार म्हळ्यार ते वृंदावना वेल्ल्या म्हणकेची म्हूण आनी कशी गोपिका स्त्रीन ते राज्य तांडून वेल्लो तशींची चैतन्य महाप्रभून तशींची आज तारीख आयच्या दिवसाक वय पुरा भक्तगण ते राज्याक तांडून ते रथाक तांडून व्हरता ती म्हूण जाल्यार की तो कृष्ण आशिल्लो म्हळ्यार तागेले स्वरूप म्हळ्यार एक राया म्हणके आशिल्लें द्वारकाच कृष्ण तो ऐश्वर्य भाव आसा. सो हे गोपिका स्त्री तागेले ऐश्वर्य भावा दोखून वृंदावनाच्या माधुर्य भावाक तांडून व्हरता ती म्हूण आत्ता शक्तीचे उपयोग करून तांडिता ती आनी ताका प्रितीन कृष्णाक हृदया भितर व्हरता ती म्हूण. सो त्या प्रकारार आमी पळयता रथयात्रा दिवस म्हळ्यार अशी की आमी हें चिंतन करता की आमी हें देवाल नामस्मरणा थ्रू देवाक आमगे हृदया भितरी तांडून व्हरचें म्हूण. आनी जगन्नाथान स्वरूप इतलें मोहक आसा तुमी जगन्नाथान स्वरूप पळयल्यार इतलो व्हड दोळ आसता गेले म्हळ्यार ताजे एक व्हड विशेष म्हळ्यार की आमी सान एक सेवा सान म्हळ्यार एकदम सान खंयची एक सेवा केल्यार म्हणटात पळय त्या वेळी देव पळयत की म्हळ्यार इतलो व्हड दोळ आसना देवा सान एक सेव केल्यार देव ते कुडले धरता आनी सांगता तूं मेगेल खातीर सेवा केल्या न्हय म्हूण म्हळ्यार एक दृश्टांता खातीर अशें सांगता की एक सान विशयार देव आमकां व्हड रितीरी आयच्या दिवसान तूं कृपा दिवच्याक तयार आसा म्हूण तत्पर जावन बशिल्लो आसा म्हूण ते काणी पळयत आमी
की कशी कृष्णा थोडे लागील तेन्ना द्रौपदीन तिगेले कापड म्हणटात पळय कापडा दुखून ते कापड पिंदून तागेले ते कृष्णाक बोट्टाक कितें बांदिल्लें ताका खंय थोडे लागील तेन्ना म्हूण सो एक कापडात सान कुडक दिलेले खातीर ते द्रौपदील केन्ना ती कश्टार आशिल्ली तेन्ना आमी पळयत कितले की म्हणटात पळय अनंत रुपार देवान ते कापड दिलेलें नासता देवकीक द्रौपदीक सो हे जगन्नाथाल दय म्हळ्यार अशींची की आमी कसन की एक सान विशय करता ती ते देव घट्टी दवरून तागेले विशेष रुपारी आम्ही लेखील की ना चड दय दिवचे तयार आसा म्हूण त्या प्रकारार पळयत आनी हें देवाल स्वरूप अशें आशिल्लें हें प्रकट जाताना नारद मुनीन हें दर्शन घेतलें द्वारकांतू कसं जाल्यार की तांणी थंयची द्वारकाची राणी पुरा जेन्ना आयकताना काणी आयकताना तांणी कृष्ण तांणी सुभद्रा आनी बलराम तांणी भायर दोखून आयकतात के तांणी रूम बंद करून आयकता आशिल्ली म्हळ्यार ही काणी देवाल विशय पुरा म्हळ्यार रुक्मिणीन तांणी पुरो आयकनी आशिल्ली ती काणी तेन्ना ते आयकून तांणी इतले खुशेन जातात की कृष्ण न्ही म्हळ्यार तांकां वृंदावनाची उडक आसयल्या पुरो द्वारकांत कृष्णाक आयकल सिता तांणी एक प्रकार म्हणटात पण मेल्ट जाता ती दोळ होळ जाता आनी तांगेले हात पाय पुरो भितर वता तांगेले ते दिव्य जावन सच्चिदानंद विग्रह शरिरांत पुरा हात पाय पुरा भितर वता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी हें मोहक रूप पळयलें सुद्दां नारद मुनी सांगता हें तुगेलें विशेष दर्शन जालें मुरे देवा हें पुरा जेन्ना पळोवका म्हणून तेन्ना देवान सांगचें आसा की मुखारसून हांव हें स्वरूप दाखोवन पुरा जेन्ना हें म्हगेलें स्वरूप दिसची तशी अवकाश जातलो म्हूण सो ते देवान वृंदावनाचे ते काणी आयकून द्वारकांत पुरा एक प्रकार तांगेलें स्वरूप चेंज जावन पडलें दोळ होळ जाल्यार हात पाय भितर गेले तसल ते स्वरूप आमकां जगन्नाथालें म्हणटात पळय त्या स्वरुपान देखूं येता म्हूण सांगयता म्हळ्यार देव इतले खुशेर आसा तागेले भक्ताल विशय आयकून की हें खुशी आसा कसन जाल्यारय तो दिवचे तयार आसा म्हणून त्या प्रकारार तांगेले देवाल भावन आसा इतले अत्यंत खुशेर आसा देव म्हणून तागेले भक्ताल विशय आयकून गोपी आनी वृंदावना विशय आयकून सो त्या खुशेरी म्हणटात पळय पीक देवाल पीक खुशेरी ते स्वरूप त्या देवाल आशिल्लें त्या जगन्नाथाल स्वरूप म्हूण पळयत सो हांगाय चैतन्य महाप्रभून हे जगन्नाथ रथयात्रा भाग घेताना तांगेलें म्हणटात पळय मूड भारी तशी त्या प्रकारार पीक जाता म्हूण पळयत म्हळ्यार तांकां कसलें एक इमोशन कंट्रोल करूं जायना इतलेक नांदतात की तांणी खुशेरी सो ते म्हणटात पळय ती भावना आमकां कल्पना करचें जायना जाल्यार आयच्या दिवसांत जगन्नाथ रथयात्रा दिवस आमी देवाक कलकलीन मागून घेवं येता आमी कशें की एक थोडे आमकां प्रयास करचे तशें शक्ती दी देवा आनी थोडे प्रयास करून आमी कलकलीन प्रार्थना करता ती कशें की एक तुगेले दय प्राप्त जावं म्हणून आनी हे पुरो विशय आमी पळयता की अशींच जगन्नाथ रथयात्राचे आमकांय न्ही मात सगळे विश्वांत पुरा जनाक हें दय प्राप्त जावका म्हणून प्रभुपाद स्वाम्यान पळयता आज कितलीकी विश्वांत कितलीकी शहरांत लंडन न्यूयॉर्क म्हळ्यार कितलीकी शहरांत आज रथयात्रा जाता जगन्नाथाले प्रभुपाद स्वाम्याले दयेन आनी तांणी त्या जगन्नाथ रथयात्रांत घेताना इतली खुशेर आसता आशिल्ली तांणी की आमी एक सान एक व्हिडिओ मागीर पळयता ते कशें आशिल्लें म्हणून जाल्यार ताची फुडें हांव एक रिकॅप करता मागीर आमी ताचे नंतर हांव रिकॅप करून जातरी आयच्या आतां जगन्नाथ रथयात्रा आयची चलता आशिल्ली तुमी पळोवन येयात पुरो जाल्यार एक फ्यू सेकंड्स आमी लायव्ह ते कसन जाता आसा जगन्नाथ रथयात्रा पुरींतू ताचे एक 30-40 सेकंड आमी व्हिडिओ पळोवया मागीर ताचे नंतर एक 30-40 सेकंड्स आमी प्रभुपाद स्वाम्यान लंडनांत रथयात्रांत कशें खुशेर आशिल्ली ते एक व्हिडिओ पळोवया ताचे नंतर आमी 108 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणूया सो आयचे सेशनाचे हांव रिकॅप करता ह्याची 5 श्लोका देखून स्टार्ट केले नाजी अयि नंद तनुजा किंकरम पतितां मां भव विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थितधूली सदृशम विचिंतया म्हळ्यार आमी आयच्या दिवसांत हो एक विशय पळयलो की प्रार्थना करचें एक स्थान आसा प्रार्थना करूनच आमकां देवाल दय प्राप्त जावचें म्हणून कृपया तव पाद पंकज देवा तुगेले चरण कमलांत तूं एक आमकां एक जाग दी म्हूण ती एक प्रार्थना करचें सो आमी हो विशय पळयलो की भक्तीन तूं
देवाल दया देवाल कृपा प्राप्त करचें ताकाच एक विशेष महत्व म्हूण त्या शिवाय विंगड जायना. ज्ञानाचे कर्मापथांतू असं म्हळ्यार एक प्रयासार एक विशेष ओतून सांगतात की आमी प्रयास करता म्हूण. जाल्यार देवाल भक्ती पथांतू आमकां प्रयास आसा तर महत्व आसचीची. जाल्यार आमगेले प्रयास किंवा चड मुख्य देवाल दया देवाल कृपा होच एक व्हड विशय म्हणून आमी पळयता म्हूण. सो देवाल प्रयास आनी आमगेले देवाल दया आनी आमगेले प्रयास म्हूण. ताचे खातीर आमी एक दृश्टांत हें पळयलें की एक बांयंत मनशान पडल्यार ताका भायर येवच्याक साध्य ना. ताका कशी भायर पडयत ताणें केन्ना कोण एक भायल्यान मनुश्य राज्य घालून ताका वयर तांडितलो म्हूण. सो वयर भायल्यान तो राज्य तोगू घालून कोण ताका तांडी नासल्यार शिवाय ताका ते भायर येवचें साध्य ना म्हूण. म्हळ्यार त्या प्रकाराची आमी पळयता की देवाल दयाची मुख्य म्हणून. देवाल दय म्हळ्यार ताणें राज्य घालून आमकां हें भवसागरा देखून तांडून काडचें म्हूण. जाल्यार हो विशय पळयलो आमी की देवाल दया देवाल कृपा हो व्हड विशय. जाल्यार आमगेले प्रयासाक कांय महत्व ना तशी न्हय. कसं जालें की राज्य घाल्ल्यार वय आमी ताका घट्टी धरनासल्यार देवान कसं करचें. ते प्रभुपाद स्वामीन सांगलें म्हणके की आमी प्रयास करनासले देवान वय दोज हू डोंट हेल्प देमसेल्स गॉड ऑल्सो कॅनॉट हेल्प देम म्हणून. म्हळ्यार आमी बिलकुल प्रयास करूं तयार नासल्यार इच्छा शक्तीची उपयोग करनासल्यार मागीर देव वय कशी आमकां वयर घालतलो. सो त्या प्रकारार अशी न्हय की आमगेले प्रयासाचें कांय महत्व ना. प्रयास आसची खंडित जावका. जाल्यार भक्तीन तूं विशेष म्हळ्यार आमगेले प्रयास आसल्यार वय देवाल दय आसल्यार मात आमी भक्तीन तूं मुखार सुन वचचें येता म्हूण हो एक विशय पळयलो. दोनी विशय पळयले म्हळ्यार एक दृढता जावका म्हूण. जाल्यार दृढ जावन आमी प्रयास करतना भावन कसं नासूं का की देवा तुगेल भक्ती खातीर म्हळ्यार म्हणटात पळय त्रिनादपी सुनीचें भारी नम्र रुपार आसा म्हूण. जाल्यार आमी केन्ना प्रयास करतना आमगेले भावन अशी आसता ना मस्त वेळ आमी चुकून पडटात. कसं की हें कलियुगाचें अशें आसा की थोडे वेळ कसं की प्रयास केल्यार आमगेले भावना फुडले चेंज जाता. फुडले आमगेले मनांतू आमी आमगेली इच्छा शक्तीचो उपयोग करून भक्ती पथार मुखार सुन वचचे खातीर कसं की एक प्रयास केल्यार आमकां फुडले एक मना येता गर्व येता पळय हांव कसो प्रयास करता असो. आमी ताचे खातीर एक दृश्टांत पळयलें म्हळ्यार आतां एकादशी दिवस कसं की एक उपवास करता म्हूण दिसल्यार तो एक प्रयासूची. जाल्यार ते कसं तें मूलभूत कारण कसं आसता की एक एकादशी व्रत करून देवाल दय प्राप्त करता. तशें एक देवाल सेवा करून विशेष रुपार नामस्मरण करता जाल्यार अशी भावना आसल्यार हांव एकादशी व्रत करता आसा हांव कितलो महान आसा आनी पळय बाकी पुराचे व्रता पालन करना ते शे. तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार आमी व्रत करून आमगेले पोट्टा खावयना ती जाल्यार आमी अशी पुरा विचार आमगेले मना येवन आमगेले अहंकार आमी खावयता आसा ती म्हळ्यार फास्टिंग करता आसा ती जाल्यार इगोक फिस्टिंग करता आसत. सो त्या प्रकारार असलें दृढ भावनान प्रयास करून अशी भावना सहज रुपार येवची ती ताका कशी आमी तांतू दुखून भायर पडयता. ताका एक चुकूनपणाची त्या एक मना वरता. कसं जालें की आमी प्रयास करचे म्हूण एक गर्व आयल्यार आनी आमी प्रयास अशी करतात की आमगेले आशिल्ले बगलेन आशिल्ले आमी कोणाक ओट्टू राबता ती तांकां बाद दिता ती तेन्ना तसले प्रयास करून आमी देवा लागीं हाडटलीं. सो आमगेले एक दृढ भक्तीन प्रयास करचे म्हणून आमगेले मना गर्व येवचो और आमी कोणा ओटू राबता ती आमगे कोणा ओटू संग आसा तांकां आमी बाद दिता ती तेन्ना तो प्रयास देवाक खुशी जातलो. कसं न्ही आमी प्रयास करचे म्हळ्यार कसं लाग देवाक आमगे लागीं हाडू खातीर उपासना. कसं न्ही आमी प्रयास करतना आमकां मनांत गर्व येवन विंगड जेन्ना बाद दिवन देवा दूर केल्यार तसले प्रयास सम न्ही. सो हें डिटर्मिनेशन आसूं का वय जाल्यार तांतू भावन कशें आसूं का ताची एक विशय आशिल्लो म्हणून आमी पळयलें. ह्याची पॉयंट आमी मुखार सुन आनी नेक्स्ट टायम डिस्कस करुया. मागीर लास्टार कन्क्लूड करतना आमी हें विशेष रुपार पळयलें की चैतन्य महाप्रभू कसं एक भावनेर ती राधा भाव द्युती सुविलतम नवमी कृष्ण स्वरूपम म्हणून तांणी देवूची जाल्यार राधा भावांतू की तांणी म्हणटात पळय तांगेले एक वर्णान तांगेले भावनेन तांणी भक्तीन तें एक अवतार आशिल्लो तांगेलो आनी तांगेले ते लिलेन तो विशेष रुपार आमी जगन्नाथ यथार्थांतू पळयता. आनी तांचे एक तांगेले एक नृत्य तांणी एक देवाल महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून तें नृत्य करचें
आणि तांगेल पुरा भक्तांमध्ये त्यांनी नांचून ते दाखयलें आसा. त्यांचे एक विशेष रुपार म्हणटात पळय नगर संकीर्तन ते सगळ्या विश्वान जावचें तें कारण त्या देवान हें दाखोवन दिलेलें आसा की आयच्या युगांत तूं कशी देवाल भक्ती करता पुराय जाण ओट्टू नामस्मरण कर म्हणून. आनी त्या वेळी आमी मुखार पळयलें की हें सारकी हें भावन अशें आसा की गोपिका स्त्री आनी ताका देवाक वृंदावना व्हरचें म्हणून. सो ह्या रुपार एक आनीक एक रुपार आमी ताची एक अर्थ काण घेवेत की रथयात्रा म्हळ्यार आमी देवाल नामस्मरण घेवन आमगे हृदया भितर तांडून व्हरचें म्हणून. सो त्या प्रकारार आमी पळयत. आनी एक विशेष रुपार आमी आनीक एक पॉयंट डिस्कस केलें म्हळ्यार जगन्नाथ देवाल दोळ इतलो व्हड आसा म्हणून. म्हळ्यार कसं एक सान रुपार सेवा केल्यार वे तो तें काण घेता आनी व्हड रुपार आमकां ताचे फल दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो आयच्या दिवसांत आमी कसं की एक देवालें जगन्नाथ ओट्टुमेळ पुराजनान हें केलेलें आसा. सो हांव हांगा रपयता आनी तावल सांगलें म्हण की आतां आमी एक फ्यू सेकंड्स आमी रथयात्राचे लायव्ह तें एक देवाल दर्शन घेवया आमी पुरावजन ओट्टुमेळून. मागीर एक 30 सेकंड्साचे आमी प्रभुपाद स्वाम्याल व्हिडिओ पळोवया कशी तांणी लंडनांतू तेन्ना आमकां तांगेल भावन पळयल्यारय कळटा की रथयात्रा म्हळ्यार कितली प्रिय आशिल्ली तांकां आनी कशी तांगेली तें एक प्रिती त्या रथयात्रा खातीर तांणी त्या सगळ्या विश्वांतू एक शहरान त्या रथयात्रा तांणी तें स्थापन केली म्हूण पळोवया. सो हें आतां आमी 2 व्हिडिओ पळोवया मागीर ताचे नंतर 108 पंथा महामंत्र कळकळीन म्हूण आयचें सेशन एंड करूया. हरे कृष्ण. हें पळयत आतां हें लायव्ह जाता आसा रथयात्रा देवालयान जगन्नाथाल दर्शन घेवया आमी आतां. हें पुरींत रथयात्रा जाता आसा. कितले चंद कोन्न तो देव रथांत बसून आसा आनी इतलें 10 लक्षाकिना चड जन ते पुरींत पळयत आमी. हे 3 चंद रथ आसात पळय ती जगन्नाथालो सुभद्रेलो आनी बलदेवालो हे 3 रथ आसा ती आनी ते पुरीच त्या मार्गारी 10 लक्षाकिना चड जन भक्तजन ओट्टू जाता ती देवाल दर्शन घेवन त्या देवाल राज्य तांडून इतले एक व्हड हें विशेश अनादी काल देखून जावन आशिल्लो पर्व चलता आसा म्हूण पळयता. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी हें पळयत पुरी रायनय येवचें आसतना. सो आयज ह्या पंथाची रथयात्रा अशी जाल्लेली आसा की आयज तें कंप्लीट जाय न्ही कार्यक्रम म्हळ्यार तें रथयात्रा म्हळ्यार देवाल मन आनी तशी लेकारी ते रथ चलचे काय अशी आमगेल प्रयासान चलचे न्ही म्हळ्यार हें आयज टॉपीक आउट कनेक्टेड आसा आमगेल प्रयास कर येता मात देवाल कृपा तागेल वैरी आसा म्हूण. सो आयच्या दिवसा ते रथयात्रा ते रथ तांडून जाय न्ही काय फाल्यां आतां बंद जाला आनी फाल्यां सकाळी 8 गंट्याक आपास तें रथा कार्यक्रम प्रारंभ जाता म्हणून. सो युट्यूबार आसा ते दूरदर्शनार आसा ती तुम्ही आयचे सेशन वेळ पळय जावं मागीर आनी सकाळी फाल्यां 8 गंट्या इंडिया टायमार देखून आपास रथ प्रारंभ जाता गुंडीच्या वच्चेक. जय जगन्नाथ. आतां आमी नेक्स्ट मागीर प्रभुपाद स्वाम्याले व्हिडिओ पळोवया. हें 70सांत जाल्लो विशय हो आनी तातूंत पळयत प्रभुपाद स्वामी हें लंडनांत जाल्लो रथयात्रा आनी हातूंत पळयत आमी प्रभुपाद स्वाम्याल एक भावन कसन आसा म्हूण तो आमी हाजेन कल्पना करूं येता की चैतन्य महाप्रभू कसो खुशेर आसता आशिल्ली रथयात्रा ओट्टू पुरा भक्तजना ओट्टू म्हूण पळयत. हें प्रभुपाद स्वाम्याल व्हिडिओ पळय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
आनी तो आमी पळय येता की प्रभुपाद स्वामी कडसून एक भावन आशिल्ली तांगेले ह्या रथयात्रा वळारी तेन्ना आमी कल्पना करूं येता की कशी चैतन्य महाप्रभू तांगेले भक्तां ओडटा आसतना त्या पुरी यात्रांत आशिल्ली ती म्हणून. सो आतां कलकलीन आयचे चांग दिवसांतू आमी पुरा जन मेळ्ळो 108 पंथा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणया आनी हें सेशन कंक्लूड करूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा धन्यवाद ಈ ಸೆಷನ್ ಜಾಯಿನ್ ಕೇಳ್ಕತ್ತೀರ तुमपुरा नाका कोणाला कसं कॉमेंट असल्यार आता सांगेता जशें आमी सेशन कंक्लूड करूया आयचे चांग दिवसान कसं एक देवाल देईन आमी संडे सांजवाळ मेळ कसं एक देवाल स्तुती केलेलं आसा देवान स्वीकार करता कसं आमी चूक केलेलं तूं क्षमापण करता हरे कृष्णा सो आयचे टॉपिक शिष्टाष्टकमाचे 50 श्लोकाचे त्यांची डिस्कशन आम्ही नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूया तेन्ना तुम्ही कसं कॉमेंट सजेशन असल्यार तुम्ही सांगेत हरे कृष्ण धन्यवाद वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः हरे कृष्ण नेक्स्ट संडे मिळणे आपण आम्ही आमगे सीरीज कंटिन्यू हरे कृष्ण धन्यवाद